नमस्कार, गोवा टुडे दीप्ती नागवेकराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बीजेपीचे केंद्रीय निरीक्षक सोमारा गोंयांत. सोमारा बीएलपी उपरांत सरकाराचो दावो. सोपूतविधी श्यामाप्रसाद स्टेडियमार. 23-25 मार्चा मजगती जावे सोपूतविधी. मोदी शहाक आमंत्रण. मुरगांवां होळयेचो वाद बारीक बीजेपीन वाडयला. काँग्रेसीचे फुडारी मुरगांव पुलीस स्टेशनार. बेठ्योच केशी घालून लोकांचो फुडार पेड्ड्यार करनाकात, बीजेपीक शिटकावणी. जीएमसीन आधुनिक VRDL 1.5 म्हयन्यांत सगळे तरेचे व्हायरसांचे आतां गोंयांत टेस्टिंग. मात चवथे ल्हार तेंकले तरी जीएमसीचे जिनोम सिक्वेन्सिंग हुमकळ्ळे. बंगालच्या उपसागरांत चक्रीवादळ आसनीन. गोंयांतूय हवामान बदल. गडगड जगलां मारून पावस. कालोर वाडलो. 23 मार्च सावन 2-3 दीस पावसाची शक्यताय. रोमीक जाय राजभास कायद्यांत सुवात. रोमी कोंकणी संस्थांच्या एकवटाची राजकी फुडारी राज्यपालाक मेळपाची तयारी. भाशेन धर्माची आडखळ नाका. रोमी लिपीवाल्यांचे संमेलन. खबरो विस्तारान. बीजेपीचे केंद्रीय निरीक्षक सोमारा येता. सोमारा बीएलपी जावन सोपूतविधी थारतलो. सोमारा राज्यपालाक मेळून सरकार स्थापणुकेचो दावो. सोपूतविधी ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे मिडिया कडेन उलयलो. सावंत दिल्ली वचून अध्यक्ष नड्डा आनी शहाक मेळून आयलो. 23-25 मार्चा मजगती सोपूतविधी जावये. सुवाळ्याक प्रधानमंत्री गृहमंत्र्याक आमंत्रण. विधानसभेचो निकाल येवन 10 दीस जाले. सरकार करूंक बीजेपीक मुहूर्त मेळना. मुख्यमंत्री कोण तेवूय बीजेपीचे फुडारी स्पश्ट सांगिना. मुख्यमंत्र्यान राती परत दिल्ली वारी केली. राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांक मेळून आयलो. केंद्रीय निरीक्षक खंय सोमारा सांजे पावता. ते उपरांत कितें तें. काल दिल्ली जस्ट कॉल केल्लो राष्ट्रीय अध्यक्षान फुडले बाकीचें सगळं ठरवण्याच्या संदर्भात त्या खातीर दिल्ली गेल्लो. आमचे ऑब्जर्वर जे आसा पयलीं ते फाल्यां येतात. ओके, सो दॅट फाल्यां आयल्या उपरांत बाकीचो सगळो प्रोसेस जो आसा पळय शपथविधी केन्ना पर्यंत जातली. फाल्यां ऑब्जर्वर आयलो काय रोखडी डेट जी आहा ती फाल्यां पर्यंत सगळे फायनल जाले आतां. ऑब्जर्वर आयल्या उपरांत फायनल जातले. स्वेरिंगीन कोणा इन्वाइट केला. कल शाम में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा. स्वेरिंगीन कोणा इन्वाइट केला. शाम में डिसाइड हो जाएगा. इतले मजगती सावंताची मुख्यमंत्री पदाची 3 वर्सां जाली. ताणें ट्वीट केला. 23 ते 25 मार्च मजगती सोपूतविधी जावं येता. सोपूतविधीक प्रधानमंत्री मोदी, घरमंत्री अमित शाहक आमंत्रण. 23 तारखेर स्वेरिंगीन ते कन्फर्म मागीर जातलें ते येतातच. टेंटेटिव्ह 23 टेंटेटिव्ह 23rd to 25th ह्या दरम्यान केन्नाय जावं. ओके, पण गोंयांत जेन्ना इलेक्शनाक गेल्ले पळय न्हू तेन्ना प्रमोद सावंत CM फेज म्हणून डिक्लेअर केले. तुमी केल्ले, सेंट्रल लिडरशिपीनूय केल्ले. सो तेजे उपरांत सुद्दां आतां कितें वेगळे डिसिजन काय जावचें कशें आसा पळय. प्रोसेस आहा तो सगळो प्रोसेस करपाक जाय. राष्ट्रीय पार्टी आसा, प्रोसेसा प्रमाणे प्रोसेस जातलो. त्यांच्या लिडरशिपीचेर आमी निवडणूक जाली त्यामुळे जे नाव आसा ते डिक्लेअर करता. स्वेरिंगीन 23 ते 25 तारखेर केन्ना तरी जातली. आनी केंद्रीय लिडर कोण आसतले स्वेरिंगीनाक. अंदाजान एक्झॅक्ट नको पण म्हज्या अंदाजान होम मिनिस्टर, कदाचित प्रायम मिनिस्टरूय येवं शकता. नक्की ना. सोमारा राज्यपालाक मेळून सरकार स्थापणुकेचो दावो. फाल्यां 4 वरांचेर पार्टी प्रदेश कार्यालयांत ही मिटींग जातली आनी त्या नंतर त्या मिटिंगे भितर आमच्या लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर हो सगळ्यांनी मते त्याचें नांव घोशीत जातलें आनी त्या नंतर मागीर आमी सगळे आमचे ऑब्जर्वर, को ऑब्जर्वर तशेंच निवडणुकीचे प्रभारी आमचे देवेंद्र फडणवीस आनी आमचे पार्टीचे ऑल इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे प्रभारी CT रवीजी हे फाल्यां उपस्थित आसतले. आनी मागीर आमी सगळेच जाण मेळून गव्हर्नराक फाल्यां मेळपाचे आसात. आनी त्या नंतर आमचे सरकार शपथविधी सोहळ्याच्या संदर्भातलो विशय जो आसा त्यानंतरची डेट जी आसा ती तुमकां कळयली गेली वयतली. पण आमी ह्या वेळार ठरयल्लें आसा की शपथविधी सोहळा हो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातलो. पण डेट आनी टायम हो ज्या वेळाचेर नक्की जातलो त्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक तेचें इन्फॉर्मेशन दिलें गेलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
मुरगांवां होळयेक जाल्लो वाद बारीकसो बीजेपी गरज नासतना वाडयता, लोकांचेर बेठ्योच केशी घालता म्हूण काँग्रेसीन मुरगांवचे पुलीस स्टेशन गाठले. मायकल म्हणटा पुलीस फोर्स हाडपा इतले कांयच जावना. कार्लूस फेरेर आनी दिगंबर कामत म्हणटा बेठीच कोणाची नांवां घालून तांचो फुडार वाट लावनाकात. शेनवारा प्रमोद सावंतान प्रकरण काँग्रेसीचेर घाल्ले. मुरगांवां होळयेक 2 गटांचो वाद मारबडे जावन प्रकरण चडार पडले. एका नगरसेवकाच्या बापायक मार लागिल्लो. ताचे वासपुसेक मुख्यमंत्री वास्को गेलो. ताणें काँग्रेसीचेर घाले. 9 जाणांक उखल्ल्यात. 50 जाणांक उखलपाची डीजीपीची तयारी. गोंयांत ही संस्कृती नाशिल्ली. दुसरो कोण हल्ला आसत त्याच्या कार्यकर्त्यांक बुडोवप ही संस्कृती काँग्रेसीची. ती संस्कृती ज्या TMCची त्या पद्दतीचो अशा पद्दतीचो हो जो कल्चर हांगा तेंच्यांनी डेव्हलप केला ताका थारो दिलो वयचो ना. 4 केस दर्ज किया गया है जिसमें सजा लगभग 10 साल से ज़्यादा है. पुलिस तब से कोमिंग ऑपरेशन कर रही है. 9 लोग अरेस्ट हुए हैं. बाकी कम से कम इसमें 50 अरेस्ट होने हैं. शेनवार सावन मुरगांवां मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स. काँग्रेसीन मुरगांव पुलीस स्टेशन गाठले. लोकांक खंय बेट्याचे केशीत घुसपायल्यात. आम्ही एक्झामिन करता तुम्ही माझ्यावर विश्वास दवरतलो सरा की आमचे ती नावां डिलीट करा. आम्ही पळयता तांकां जी कोण अत्याचार कोणाला आता की सांगता आता काल सुद्धा म्हाका हैदराबादच्यान कंटिन्यू तो फोन येतालो हांव कंटिन्यू काँग्रेस म्हणटा इतलो पुलीस फोर्स घालपा सारकें प्रकरण न्हीच. बीजेपीन इश्यू वाडोवन घाला. कांयच जावंक ना. इन्सिडेंट असो नाच. गरजे शिवाय हो येदो व्हडलो इन्सिडेंटला धाकटा इतलो दाखयला आनी मिडियाचेर दाखयला, सगळे पेपरांचेर दाखयला की 500 पुलीस हाडले म्हणून. आमी कितें करून हाडला 500 पुलीस? कोणाक कितें जालां हिंगा? ही सगळी फकाणां. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान असले तरी करपाचें न्हू. इट इज पर्पसली हांव म्हणटा इट इज मेड अप स्टोरीज. ही जो इश्यू आसा तो एक बारीकसो इश्यू आसलो जो फॅमिली रायवलरीज आसलेली पळय तेजेर इश्यू आसलेलो. पण आयज हो खंय तर तेंच्यांनी घडोवन हो इश्यू करपाक सोदता. कित्याक ते खंय तर तांकां तेंच्यांनी आतां सांगलां अशें तांकां ही डिफीट्स पसना जाली. बेठेच कोणाकूय धरून केशी घालून खंय तांचो फुडार पेड्यार करूं नाकात. हांवें सांगलां तांकां पावर टू अरेस्ट इज नॉट नेसेसिटी टू अरेस्ट. जोगिंदर कुमार सुप्रीम कोर्ट 1994 आसा. सो बेश्ट कोणागे नांव गायलें म्हणून बेश्टांक अरेस्ट करूंक जायना. तो आसपा जाय. तेगे रोल कितें तें पळोवपा जाय. बेश्टे अरेस्ट केले आनी FIR गायली आनी चार्जशीट गायली ते मागीर दोन्ना त्या कोर्टान. सो हांवें एक वॉर्निंग पासून दिला. कित्याक बेश्टे गरजे भायर लोकांक अरेस्ट केले म्हणून तूं जाणा इफेक्ट ऑफ अरेस्ट लोकांचे लायफ चेंज जाता. जे तुमी जे करता तें बरोबर न्ही. हांगा बाकीचे मेथड आसा, लिगल खूब मेथड आसा, कोर्ट्स आसा, सगळें आसा. पूण तुमी अशा पद्दतीन करनाका. मॅसेज रॉंग वता भायर. लोक म्हणटा हें कितें हांगा पराभव डायजेस्ट करपाचें हेंच ना मरे, कॅपेसिटीच ना. आनी बेश्टे भुरग्यांक हाडले आनी आतां तांकां थोडे जाण पळय ते भितर थोडे भुरगे आसा तांकां ते म्हणटा ते आमचो संबंद ना, ते व्हिडियोकूय ना. आनी तांकां बेल जाल्यार सुद्दां तांकां वचून दुसऱ्या हातून बेल घालपाक पडटा. हें बरोबर न्ही. आमी सरकाराक शिटकावणी दितात की अशा पद्दतीन पुलिसाचेर प्रेशर घालनाका. म्हाका खात्री आसा की तांचेर प्रेशर आहा. ते ऑफिसर तांकां फ्री हँड दिले जाल्यार ते आपल्याक जाय ते सारके कायद्यान कितें आसा तें करतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. रशिया युक्रेन गेराचो गोंयच्या टुरिझमाचेरूय परिणाम जाला. ल्हान हॉटेलांक मार बसला म्हूण TTAGचो अध्यक्ष निलेश शाह प्रुडंटा कडेन उलयलो. फाटलीं 2 वर्सां गोंयचो टुरिझम उद्देग खंय देशी पर्यटनाचेर दीस धुकलता. हॉटेल वेवसायीक कळंगूटचो आमदार मायकल म्हणटा विकेंडाक देशी टुरिस्टांक लागून हॉटेलां भरतात. बाकीच्या दिसांनी व्हडलोसो बिझनेस नासता. Last 24 months, dependence is on the domestic tourist. आणि domestic tourist is a survival for the industry. But एक बरें आसा की हो जितको बेगीन जातलो काबार तितके टुरिझमाक बरें पडटलें. रिजन बींग आतां 27 मार्चाच्यान तेंच्यांनी शेड्यूल फ्लायट अलाव केला. पण तितून कितें आसा टुरिस्ट येवंक शकना. बिकॉज बबल फ्लायट आसा. तर बबल फ्लायट वयतली 27 मार्चाच्यान रेग्युलर फ्लायट चालू जातली. तर तितूनय आतां टुरिस्ट येवंक शकतले. इट मे बी फ्रॉम इस्टर्न युरोप की USA खंयचे टुरिस्ट आतां येवंक शकतले. 1,500 टुरिस्ट येवपाचे आसले ते कमी जाले रशियाचे. वाडपाची आसली फ्लायट्स ते तांचेर वाडूना. प्लस ते बाकीचे जे येताले ट्रायज अ वीक फ्लायट बाकीचे इस्टर्न युरोपियन ते येवना. सो इम्पॅक्ट जाला जावना आसूना. पण इट कॅन से अरावंड 3 to 4%. बट ते जे रूम्स आसा ते डॉमेस्टिकाक ना म्हणटाले तांकां आतां मेळूंक शकता. सो
धाकट्या हॉटेलांक इम्पॅक्ट जाला जावन आसा स्टार हॉटेलाक काय इम्पॅक्ट जावना ते धाकटे हॉटेल जे डिपेंड आसता चार्टर टुरिजमाक आनी जे बजेट टुरिस्ट येता त्यांच्या खातीर तांकां इफेक्ट जाला सो वी कॅन से एनीवेर इम्पॅक्ट जाला बिटवीन 5 to 8% for bigger hotels and for smaller hotels because they depend on that so तांकां impact खूब चड जाला असतो more than 15-20% impact जाला अशें म्हणू शकता for smaller hotels. युक्रेन रशियन वॉर जे आता चालू जाला याचो इफेक्ट आमकां गोंयांत दिसता स्लोली ह्या दिसांनी आमकां बिकॉज ऑफ होली लॉंग विकेंड्स आमकां इंडियन ट्युरिस्ट येता सो तितलो व्हडलो आमकां हॉटेल इंडस्ट्रीक इफेक्ट जाय हो डायरेक्ट दिसना बट वी सी द इफेक्ट from Monday to Thursday. The Friday, Saturday, Sunday, there are Indian tourists who are coming. So Monday आमकां ते गॅप मेवता खूब रूम्स खाली जाता आनी हे रूम खाली जाता ते 3 दीस खाली उरता आनी जेन्ना चार्टर येता रशियन चार्टर दे स्टे इन द हॉटेल्स रिसॉर्ट्स एंड स्मॉलर गेस्ट हाऊसेस गुड गेस्ट हाऊसेस फॉर 15 days 21 days. सो हिंगा जे हॉटेलाचे गेस्ट आसा तेका ते जाणा की 60% इज ऑलवेज बुक्ड बाय द रशियन टुरिस्ट और टुरिस्ट फ्रॉम द Ukraine. These are all foreigners. So 40% is only what they have to sell to the Indian clientele or 50-50. So we have definitely seen a decline. जीएमसीन नवे आधुनिक VRDL लॅब सेटअप जाता सगळ्या तरेच्या व्हायरसांचे टेस्टिंग करपाची फॅसिलिटी लॅबांत आसतली अशे तरेचे लॅब पुराय वेस्ट झोनान खंयच ना म्हूण जीएमसीचो डीन प्रुडंटाक सांगता कर्नाटक महाराष्ट्राचे शिमेवेल्या लोकांचेय खंय जीएमसीन टेस्टिंग जावंक शकतले मात चवथे ल्हार तेकले तरी जीएमसीचे जिनोम सिक्वेन्सिंग हुमकळ्ळा गोंयची व्हायरल सॅम्पलां सध्या टेस्टिंगेक पुण्या हैदराबादाक धाडटात त्या लॅबांचेर लोड आसा तसो रिपोर्टाक एकदा म्हयनेय वतात आता आधुनिक व्हायरल टेस्टिंग लॅब फॅसिलिटी जीएमसीत 1-1.5 महिन्यात उबी जाता केंद्राचे 90% आणि राज्याचो 10% फंड घालून हे लॅब जाता पुराय अस्तंत झोनात खंय अशे तरेचे लॅब सध्या ना We have also put up a very nice VRDL lab which is a state of art lab huge lab it is and it is going to take up test of all kinds of viruses and it will be the lab for full west zone such a huge lab is not there in the whole of west zone so we will take people from Karwar border and further and also Maharashtra border and further which is adjacent to the Goa. Now this lab will be commissioned soon because we were waiting for a negative pressure cabinets there so those cabinets also have come and since there was a code of conduct we couldn't take things further and now that code is lifted now work is in full swing. There are different types of viral diseases, no? So all that will be tested in the RDL lab. It is central government sponsored. 90% of funds have come from central government, 10% from the state. We had started this during the first COVID year, and now it is complete. Okay. Infra is complete, everything is complete. Only the equipment was on hold because we couldn't tender it due to code of conduct. I think max to max it will take about a month and a half. जीएमसीचे जिनोम सिक्वेन्सिंग मात म्हयनेच जाले हुमकळ्ळा कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारांत कमिशन जावपाचें जिनोम सिक्वेन्सिंग आजून जीएमसीत पावना चवथे ल्हार तेकलें हेल्थाची जिनोम सिक्वेन्सिंग यंत्रणा पावली जीएमसीची पाविल्ली ना स्टाफाची हेल्थाची ट्रेनिंग हेल्थाचे यंत्रणेचेर जाली Our genome sequencing machine we have not received so far. GMC no, it has come to Directorate of Health Services and I think they have installed and they will be commissioning it. I don't know much about it but our genome sequencing will be ready in next 15 days it will come. Once it comes we have enough expertise to start. And genome sequencing तुमका GMC machine येले उपरांत staff train जाला already trained staff is there. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी बंगालच्या उपसागरांत कमी दबाच्या पट्ट्यान चक्रीवादळ असानीचो गोंयांतूय हवामान बदल गोंयान आयताराय जगला गडगड मारून पावस शिपडपाचो हवामान खात्याचो अदमास परत 23 मार्च सावन फुडले 2-3 दीस गडगड वारो मारून पावस पडूं येता आयतारा पुरती नुस्तेमारांक दर्यान वच्चे न्ही म्हूण शिटकावणी शेनवाराय कांय वाठारांनी गडगड मारून पावस शिपडलो घेवया कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट
आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. रोमी कोंकणीक राजभास कायद्यान सुवात जाय म्हूण रोमी कोंकणी संस्थांच्या एकवटा सकयल राजकी फुडारी राज्यपालाक मेळपाची तयारी. रोमी लिपी बरोवप्यांच्या संमेलनाचो अध्यक्ष फादर मायरन बारेटो उलयलो. दालगाद कोंकणी अकादमीचे संमेलन मडगांवां जालें. भाशेंत धर्म हाडीत जाल्यार एकचाराक आडखळ म्हूण मुखेल सोयरो फादर गाब्रिएल कुतीन उलयलो. रोमी लिपींतल्या कोंकणी राजभास कायद्यान हाडून आमचें एक मुख्य पावल जाला. All associations of Roman script Konkani म्हणजे आता रोमी कोंकणी संस्थांचो एकवट ह्या माताळ्याकार आम्ही राजकीय पक्षान राजपालाक एक निवेदन मेमोरंडम सादर करून फुडली वाट दवरपाची पावलां मारल्यात. भाशेमध्ये आणि धर्मामध्ये सोयरीगत करतात आणि जेन्ना ही सोयरीगत जाता जेन्ना मनशामध्ये खूब एके भाशेन वेगळोचार दिसती पडटा. देखून गरज भाशा ती भाशाच अशी सजमूक आनी जेन्ना आमी भाशा ही भाशाच अशी सजमता तेन्ना हिरीत भाशेन तिका मानून घेवपूय आमकां बरें लागता. इतिहास सांगता सगळ्या धर्माचे मनीस हे लिपीन म्हणजे रोमी लिपीन बरयतात. जितली आमी इच्छूक करीत रावता म्हणजे धर्मामध्ये आणि किरीत भाशेन लिपीमध्ये आमी ही सैरीगत कशी दाखयता तितलेच आमचे मध्ये वेगळोचार वाडत रावतलो. बरोवप्यांक कितेंय तरी मार्गदर्शन मेळचें आनी फुडाराक तांच्या बरोवपाचेर एक नवो उजवाड पडोवन तांचें बरोवप आनीकूय प्रभावीक जावचें होच आमचो हेतू. दिवचलचे वडेश्वराचे होमखण जाले. कोविडान फाटली 2-1 वर्सां वडेश्वराचे होमखण परंपरे प्रमाण उत्सवी जावंक शकले ना. हे खेपे कोविडाचे ल्हार थंड जाल्ल्यान होमखणाक वर्साचो नेट. भावीक उमेदीर वडेश्वराचे होमखणाक धोंड 5 दीस शिवराक रावतात. वडेश्वराच्या पेडा कडेन होमखणांतल्यान हे धोंड वतात. गांवांत होमकुंड उत्सव कितलीशीच वर्सां जाय हांगासर आनी भरगच्च अशी गर्दी आनी भावीक आनी भक्तगण हांगासर जमात. काही कारणां मुळे जो कोवीड जालो तेन्ना हो कोरोना खातीर महामारी जाली तेन्ना लोकांची रहदारी आनी जी गर्दी ही खुबशी कमी जाली. ह्या वर्सा सरकारानूय परवानगी दिल्या आनी सरकारूय सारके ओपनली भोंवतात. त्या खातीर आमकां एक चान्स मेळ्ळा की हे जे कार्यक्रम आहा आमच्या प्रत्येक गांवाचे म्हणजे बड्डे गांवाचे ते ओपनली जे पद्दतीन पयलीं चालू आसले त्या पद्दतीन फुडें व्हरचे आनी हो होमकुंड उत्सवाक भरपूरशीं वर्सां जाल्यात. आयज हो होमकुंड उत्सव आयज वडेश्वराच्या प्रांगणांत आनी जो आमचो कलश आहा त्या मंदिरान वर्सभर तो मंदिरान आसता. आयज तेचो उत्सव ह्या कारणान आमी ह्या वडेश्वराच्या ताका पेडाचेर हाडून तेजी पुजा पाठ करता. तशेंच होमकुंड हांगा जाळले आसता आनी आमचे जे धोंड आसता धोंड भावीक ते 5 दीस शिवराक आसतात. शिवराक आसल्या कारणान ते अग्नीसून पार पडटात आनी हे आतां जेन्ना कळस भर काडटले आनी हांगासर नाचतले होमखणाक 5 भोंवतणे मारतले अंगी लायतले ताका जळयतले आनी घरी न्हांवून वयतले. प्रत्येक देवळान आमची मूळ माया सातेरी तशीच महामाया रवळनाथ चवाटो
प्रत्येक देवाक भेट दितले, तर सांगणे पळणे करतले, परत ते आज असे हांगा वांगडे येतले, नांवान घेतले आनी ते अवकाळांतून पार वयतले. आमचे सदीत देवाक एक सांगणे पळणे आसता, तुजी ती अग्नी आहा ती पाण्याहून शितळ करची आनी ह्या बाल गोपाळांक ते अग्नीसून पार करचे. आणि हे बुलेटिन सोंपोवच्या पयलीं पळोवया फोंडेचो शिगमो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.